इंधन आणि एलपीजीच्या गैरवापराचेर खर कारवाई करताना गोंयभर अधिकाऱ्यांनी साठेपण, काळा बाजार आणि पुरवण अनियमिततायेचेर 436 धाड मारल्यात। गिरायकांच्या हिताची राखण करपा खातीर आणि न्याय वितरण सुनिश्चित करपाच्या यत्नाचो एक भाग म्हणून उल्लंघन सापडिल्ल्या सगळ्या प्रकरणांत खर कारवाई केला, अशें अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले। एलपीजी पुरवण खंडीत जावपाचो हुस्को आसतना राज्य सरकारान जिल्लो अधिकाऱ्या सयत दक्षता वाडयल्या। मजगतीन पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची पुरवण स्थिर आणि फावो ती आसा अशें आश्वासन ऑयल सप्लायर्स कंपनीन लोकांक दिला। राज्यभर अखंडित उपलब्धता मेळची ह्या खातीर लॉजिस्टिक सुरळीत केला, अशें सिव्हिल सप्लाय सेक्रेटरी संजीव गडकर हांणी सांगले। तशेंच अधिकाऱ्यांनी नागरिकांक भिवचे न्हय वा अफवांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन करून गोंयांत इंधनाची पुरवण सुरळीत आसा अशें सांगला। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।